बेसिकली हो सरकार जो आसा तो फक्त एकच एम आसा सरकाराचे की कॉमन मॅनाले बॉल्स रिकामी करता, एम्प्टी द पॉकेट्स ऑफ द कॉमन मॅन. सगळे कडेन खंय कॉमन मॅना कडल्यान कशे पयशे काडप हें सरकाराचें मुख्य ध्येय जावन आसा. फ्युएल हाय, टॅरिफ हाय, अशी प्रत्येक गोष्टी फक्त खंय डेफिसीट जाता जाल्यार कॉमन मॅनाचे बॉल्सां हात घालप आनी पयशे काडप हे BJP प्रमोद सावंत सरकाराचें एकच ध्येय. आमी हांगा आयिल्ले एज पार्ट ऑफ दॅट जी टॅरिफ हायक 3.5% टॅरिफ हायक जी हालींच इफेक्ट आयल्या फ्रॉम जून 16, 2024 ती ओपोज करपाक आनी डिपार्टमेंटाक सांगपाक की तुमी ही इमिजिएटली रिवोक करप. बेसिकली दिस इज नॉट आवर व्यू, दिस इज द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा अँड वी आर हियर टू कन्वे द व्यू ऑफ द पीपल ऑफ गोवा टू द गव्हर्मेंट. आता ही पावर हायक कित्याक म्हणटा ते तर तांकां डेफिसीट आसलो. तर बेसिकली जर पळोवपाक गेले जाल्यार डेफिसीट मेकअप करपाक देर आर सो मेनी अदर एवेन्यूज. फर्स्ट थिंग इज पेंडींग एरियर्स. लास्ट 2-3 वर्स जाली गव्हर्मेंट सांगता की 1000 कोटी एरियर्स आसा. ते एरियर्स रिकवर करपाक इलेक्शन डिपार्टमेंट एकूय स्टेप गेला.